करू तुझ्या आदारान आणि माझ्या मामी डॅडीच्या आदारान हांव हिंगा मॅनेजर जालो आणि चडान चड व्हडलो आदार म्हणल्यार म्हाका देवाचो देवानूच म्हाका हिंगा पावयलो आणि आयज व्हडली खुशालकायेची खबर म्हणल्यार आयज माझी बायल घराना आयज पार्टी कोत्तलो माझी बायल घराना आयज घरान न्हिदतलो माझी बायल घराना आयज भरपूर पितलो शी सोडूच उमेदीन हांव आयज कामीन काय सर तू काय कितें रे कांकरा म्हणटा थिंगा तो तुका खबर आहा मरे इंटरव्यू म्हणून अरे इंटरव्यू म्हणून कोणेच सांगना हे तो लेटेस्ट न्यूज आहे हा ओके सर बरें धाडटा भितर वा आनी कॉप मारता म्हणटा तो आमकां केन्ना हास्पिटल म्हणलें केन्ना दिना तुवें कितें म्हणलें काय ना सर काय ना धाडटा रेडी राव गुड मॉर्निंग पात्रांव कितें पात्रांव आणि गुड मॉर्निंग सर म्हणपाक येता सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यो भितर बस बस एक सांग म्हाका तो हेल्मेट कित्याक घालता तर आता गव्हर्नमेंटान रूल काढला न्हू मग वयर तरी हेल्मेट घालून हां तू बायकान येयला तर ना सर गव्हर्नमेंटान कारी घेवपाक रूल काडला म्हाका ना खबर ना गव्हर्नमेंटान कारी घेवपाक रूल काडला म्हणून खबर ना काडला कारी येयला तर तू ना सर बसीन येयला ना सर मग कितें घेवन येयला तू कितें चलयता तर तू बार चलयता न्हू सर काय साहेब गाडी चलोवपाक हे लागपाक लागले हेल्मेट साहेब बस बरं पूण म्हाका एक फायदो ना हांवें जर बार चलयता जाल्यार रातचे कोपाचे मागीर शिकतले आवयस हां बरें तूं बार चलयता कितल्यांक तुजे बार चलयता तूं साता सुमार बार हांव चलयता आनी मागीर 7 बार तूं चलयता आनी मागीर 12 सुमार बार म्हाका चलयता 7 बार न्ही हो चलयता आणि 12 बार एका तू बुज वर मारता तर बरोबर त्या सुट्ट्याचो फायदे तुझी बरो शिकला ना रे हां पीटर डायस ओके बरं एक सांग म्हाका तू इंग्लिशीन बरो तुला कळटा तुजें जायते हांव तुका कोंकणीन क्वेश्चन करता तो तुवें इंग्लिशीन म्हाका सांगपाक हय सर सांगता इंग्लिशीन बरो कॉन्फिडंट हांव पेन्ना दिनो वेलो मन्नातलो सालवाचो हे इंग्लिशीन सांग म्हाका When the Velo gone to the cemetery, kicked out the pond and came back. वो तापता सरे माझे तू सगळे बरे सांगले शे जाप म्हाका इंग्लिश समजना इंग्लिश चालल्या पण नाही कोणती मॅथ्स चालता बरं एक सांग म्हाका तू मॅथ्सान बरो आता तू होय सर मॅथ्सान बरो हांव बरं हांव मॅथ्सान क्वेश्चन करता होय सर सांग सर 10 + 10 20 होय छाप कर सांग 30 + 30 1 pack सोळ्याचे उलयता ना सगळे 1 पॅक बरं 90 + 90 1 quarter ही येता ती येयले पण माझ्या आणि किती टेली बिली करपा आल्या मी तो सगळे कटरानी सांगतलो अबे एक काम कर हे फाईल देणार तुझी उठ मासो हे हेल्मेट घाल कसं चालवून येतो तू लाग चलो बस इथे रे गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग यो भितर यो रुपणे तुझे नियाळटा रेखाडसान मोशा रिगला हाच्या यो वेगी तुगाचा शेत हां बेटा तू दे मोले तो मग अशी गोष्ट काढायची जायचं वाजता पण चिडून येईलच नाही बाई इंटरव्ह्यू एकदम बरे तुझे नाव किती मायचे एकल्या चावचे ना माझे एकला लिंदी कोस्टा आवय क्लारिन डिकॉल्टा गोयकार झाले गोय
देशतेलो काय बोलो शोभित गाव तो देशतेलो अरे गावूय बरो ना आणि तिंगाली चेडवाय बरी आहे. तेका तुला मला नाम सुटलो अफकोर्स. एक सांग मला तुझी हेअरस्टाईल एकदम नाही झाली. हांव विषय माझो एकलो मनीस हा न्हू हेअरस्टाईल करपाक मुनीस हा होय कोण क्लूज मास्टर आहे ना मुनीस मास्टर होय. तो एमपीडी कामा असतो होय होय हा तो हेअरस्टाईल करता तेका लागून त्याला सगळं खाला तुझ्यावर ट्राय केलं असतं. एक सांग मला लेको तुझे असं ना आणि आपण पण तिला राहताच तुझं भाव तो ना हा किती होतो माझो तिथे होय कोण नाव तिथे आफोस कोस्त तो पियानो होय होय हा होय झाल्या हे जे फॅमिली चोडशे सगळे म्युझिशियनच दिसता आणि हे रे बरं एक सांग तुका येता ना त्रास बी झालो तू कशी येईल बसीनो बाईकानो ट्रेन येईल मग कशी येईल तू चेन पोकली तुही गाडी उभी झाली ताने मला भितर शोधली आणि एका कोण आखी गाडी बोलली बरे मुरगोट असेल पण मला एक सांगतो तू हांव तुका नॉर्मल पर्सन विचारता पुत्रांनी आणि तू कांतारान म्हाका कित्याक जबाब दिता I am machine gun. I am machine gun. When I sing, people say wow. I sing for choir. I sing for Molon. and you sing interview now एकदम बरं पण म्हाका एक सांग पळया आता तू म्हणजे इथून काम करता न्हू तेन्ना तुका मातसो त्रास जातलो तुका न्हू तुजी बोटां वयतली टायपिंग करपा पडटलो तुका हांव टायपिंग करता पिंग पॉंग टिक टॉक पिंग पॉंग म्हजी स्पीड जोयतली मॅनेजराच्या काळजाच्या शॉक अरे काळजाचा शॉक येयलो बरें हा हे एकदम बरें पास जाल्या पुरो आमच्या न्हू डान्साची कंपनी बेस्ट चलता लायट म्युझिक जाता आणि मॅनेजराच्या टेबलार एक ल्हान टीव्ही आसता पूण म्हाजेचेर ना आणि तेचेर थोडे ते हा कितें आतां तुका मागीर सांगता पूण तेचेर थोडेच चॅनल येता स्टार टीव्ही एम टीव्ही आणि ही बरी ब्लॅक टीव्ही मान्ना काय न्हू तू इंटरव्यू घे न्हू घेता इंटरव्यू मातसो चोरून मातसो आपूस जालो तुका न्हू म्हाजे हितून मातसो भार पडटलो तुजेर हा तुका भार घेवन काम करपा पडटलें आहा तूं रेडी नाचो चलून तुझी सेवा हांव करतली संवसाराचें सूख नाका म्हाका तुझे वेळी येऊन बसतली आवय यो आतांच एकदम बापरे माहीत जाल्या आणि आयज माझी बायबी काय ना रे पास जाले जाल्यार आवय एकाच पिवता आवय पिता तू म्हाका एक सांग तू दिसपा एकदम बरें ना मेरे बाल भी सेक्सी मेरी हाल भी सेक्सी मेरे लेग भी सेक्सी है आवय सगळे सेक्सी आहे पूण पाय न्हू तुजे मातशी येते कितें केस आहे तुवें तें रॅक्सिंग करूं ना रॅक्सिंग आयशा ते वॅक्सिंग रे हां तेका वॅक्सिन म्हणटाय हां वॅक्सिंग होय पूण हांव फुल्ली सॅटिस्फायड जालो हेजेर तू तू खरेंच ओरिजिनल पीस नो जेरॉक्स नो डुप्लिकेट हेलो हेलो डोलके मजा आगे पीछे डोलते ये ते बरे आसा ढोलके पूण बारीक आसा ढोलके ची पूण कितें जावं पास तू तुम्ही पास जाल तू सूख आयलें लोटोन दूख गेलें उडोन पडल्यार पासून दुखोना मारल्यार पासून दुखोना ओदृश्ट आयज सान गेली सुटोन पाशशाली एकी इंटरव्यू पाशशाली शिरवी शाता कोतेली याच्या पोटात पोट मारते
Shuk, 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 I yellow tone.